Manohar Parrikaran BJP led government 2012 petrol prices as well as gas prices cap कोतम आश्वासन दिले आणि आपण 12 रुपया देवयत म्हणून सांगले आणि ऑलमोस्ट 50 रुपयाचे आठ म्हणून सांगले. आता कॅप कोत म्हणते अभिमानान फायनान्स मिनिस्टर असतो सांगले असेंब्लीत. आज हुई पावल्या रेट. आज गॅस सिलेंडर ऑलमोस्ट 700 रुपयान झाला. पेट्रोल ऑलमोस्ट 69 रुपीज झाला. ऑलमोस्ट तुगेलो डबल जो पावला 65 रुपीज झाला. आता प्राइस मध्ये क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस रेट देवली काय बेनिफिट येऊ ना आमका. बारीक एक सामान्य मनशाक काय बेनिफिट येऊ ना. आज गॅस 700 रुपयांचे पावला. आज तुगेले पेट्रोल पावला ऑलमोस्ट तुगेले 65 रुपीजांचे पावला. हे रेट पण पावल्या. एक बारीक मनशाक इतलो पण प्रेशर येता बारीक मनशाचेर ते बारीक मनशान सोसपा जायना. आज म्हारगाय पावली हुई. वेर इज द इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट हुई. आता ऑल लिडरान बीजेपी लिडरान स्ट्राइक केली. मनमोहन सिंग आसतना आमगेलो प्राइम मिनिस्टर आसतना कितें उलयले. बारीक लोकांक त्रास जाता म्हूण उलयले. आज विसरले कित्याक पावर तकले मारलो. हांवें लिंक दिला सगळे हेजो सगळे तेंगेले स्ट्रायकांचो. हांव जाणा गॅस सिलिंडर भाजी घेवन तेगेले बीजेपी जेटली लिडर आनी तुगेले सुषमा स्वराज सगळीं बसलीं. आज मी हाय न्ही. आतां आमगे प्रोटेस्ट करपाक टायम येयला. सो वी विल प्रोटेस्ट नाव. I will call upon our party to now start agitations. But important कितें we will start strikes, we will start dharnas. But important म्हणल्यार कितें strike करून आनी कितें करून पॉलिटिक्स करपाक न्ही. खरें आज बारीक मनशाक त्रास जाता. आज बारीक मनशाक पेट्रोल कितें म्हारग पडटा. आज what about the ancillary things जे प्राइसेस स्कायरॉकेट जातले. प्राइसेस ऑफ डिझल चडयले काय ना. वेजिटेबल जावं अदर मशिनरी जावं अदर ट्रान्सपोर्ट सगळे चडटले. विच इट विल इफेक्ट कोणा इफेक्ट जातले. सॉल ट्रेड इफेक्ट जातली आनी इन्क्रीज जातली. सो आमगेलो गव्हर्मेंटाक सजेशन हा की तुगेले जीएसटी बीएसटी तुगे कितें आहा ती देवय. वेट देवय. बारीक मनशा जस्टीस दी.